katya ya bidara raula eresnara bapa cakura somes ubantale kalsa amchi betayta kayana swathi sakramenta swathi sakramenta swathi sakramenta amka basaw raula tuchi de sakasa amchi duka pusta tuje sarshin navorita amchi kon besarai sancta swathi sakramenta swathi sakramenta swathi sakramenta deko rup undiace punba vartya disce mukha malde vace fankai kintu cha sarkyace amchi chide santo sauche swathi sakramenta swathi sakramenta मोगान बाबान आनी भयणीनो देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्तांक म्हणटा आनी परत जेजूच्या नांवान तुमकां हर एकल्याकी ह्या आराधनान भागीदार जावं हांव स्वागत म्हणटा आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा आमकां हर एकल्याकी तो राखोन आसा त्या जेजू सांगता थोडो वेळ करसूंच्याक परत आज आमी हांगासर आसा ह्या सक्रामेंता मुखार आमी आसा आमची काळजां उपकारी मनान भरल्यांत आमची काळजां दादोसपणान भरल्यांत आमची काळजां मनां संतोषान भरल्यांत कित्याक सुमी हर एक घडी हर एक दीस आमचे संगी आसून आमचे जिवीत चलोवन व्हरता आमकां हर एकल्याक बरें करता फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमची जतन केल्या आमचो मोग केला आमकां सांबाळला आमकां सांगात दिला आनी आज परत ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर खरोच हाजर आसा तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो बवर्ताची दिश्ट ह्या सक्रामेंताचेर आमी घालया आमच्या दोळ्यांक केवल
वो उंडो मात्र दिसता तरी ह्या उंड्यांत लिपोवन आसा सोमयाचें आजारपण दैवीकपण. त्या देखून त्या सोमयाचें आजारपण आमी वळखून घेवया. त्या सोमयाक आमी नामान करया, आमी आराधन करया, आमी स्तुती करया. Jesu Cristo, Tu sergincha serpodon tuka naman karta aradhanali vandan karo जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आमचे दोन्ही हात सक्रामेंतांतल्या जेजू ते आमी उबारून धरया. सांगात आमी म्हणया. आराधन तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू, वंदन तुका सोमयान जेजू, वंदन तुका सोमयान जेजू, वंदन तुका सोमयान जेजू, वंदन तुका सोमयान जेजू, नमन तुका सोमयान जेजू, नमन तुका सोमयान जेजू, स्तुती तुका सोमयान जेजू, स्तुती तुका सोमयान जेजू, प्रणिपा तुका सोमयान जेजू, प्रणिपा तुका सोमयान जेजू, महिमा तुका सोमयान जेजू. महिमा तुका सोमयान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमयान जेजू, परत आमी तुज्या हजरपणांत आसा. तुझे हजरपण परत आमचे खातीर जाला. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच आजार आसाय. सोमया आमी तुका आराधन करता, सोमया आमी तुका नमन करता, सोमया आमी तुका दिन वसता. तुझे हजरपण खरेंच आमी वळखून घेता. सोमया जेजू तुका आमी दिन वसता. सोमया ह्या आराधनान बगीत आज हांवच्या हर एका भाव भयणीक आज हांव परत तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. सोमया हर एका कुटुंबांतल्या सान्याक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. सोमया परगांवांत आसलेल्या भाव भयणीक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. सोमया खंय जावन आसुनी त्या जाग्यार जावन ह्या आराधनान बगीत आज हांवच्या हर एकल्याक तूं आपोर. सोमया हर एकल्या थंय तुजी दैवीक सगत कृपा वाळून दी. सोमया तुज्या सत्तेन कृपेन तांकां बस. सोमया अभिषेक सोमया तांच्या सांगाता तूं राव. सोमया तांच्या कश्टा दुखान तांच्या बगलेक राव. सोमया तांची दुखां तूं पुसून काड. सोमया तांकां धैर्य दी. सोमया उत्तेजन दी. सोमया प्रेरण दी. सोमया तांचे जिवीत तुंत चलोवन वर. सोमया तांच्या बगलेक राव. सोमया तुका जावं आराधन आनी मान, तुका जावं वगळप आनी स्तुती. सोमया तुका जावं मान आनी आराधन. सोमया तुका जावं मान आनी आराधन. सोमया आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Amen. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मुगाळ भवन आनी भयणीनो, लितुर्जीक वर्साचो निमाणो आयतार क्रिस्त रायाचें फेस्त आमी आचरण करता. आनी क्रिस्त रायाक जेजू आमचो सगळ्या संवसाराचो, सगळ्या सर्गा राजाचो तो धनी म्हणलें हें सत आमी वळखून घेता. हें सत आमी परगट करता. आनी त्या रायाक आमी मान, आमी नामान आराधन आमी करता. तर आज ह्या आराधना वेळार जेजू रायाचेर आमी नदर घालया. जेजू कसलो राय आमच्या जिविताक कशें हो राय प्रेरण दिता ह्या सगतेचेर आमी थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. सक्रामेंतांत जेजू आसा. हो तू जेजू आमचो राय आनी ह्या रायाक शांतीचो कुवार, शांतीचो राय म्हणून ताका वलायला. आनी वस्तू शांतीचो कुवार, शांतीचो राय ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आजार आसा. इसाया प्रवाद्यान जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जल्मोवच्या पयल्यांत आदिमागा प्रवाद करून सांगलें. ह्या राया विशयांत आमकां जायते आनी जायते आयकूंक आनी वाचूंक मेळटा.
अध्याय 9 वाक्य 1 आणि 2 वाचले जाल्यार थंयसर इसाया प्रवादी म्हणटा, काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टी पडलो, मोरनाचे सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड पांगलो. सगळ्या मनशा कुळाक उजवाड पांगोवंक, सगळ्या मनशाच्या जिवितांक राष्ट्रांचेर उजवाड पांगोवंक देव मनीस जालो आनी जेजू राय ह्या संवसाराक देवून आयलो. मनशा कुळा सांगात रावच्याक, मनशा कुळा सांगात जियोवच्याक, मनशाची सोडवण करच्याक, मनशाची सेवा करच्याक, आपणाचे जिवीत मनशा कुळा खातीर जोरोवच्या खातीर ह्या संवसाराक तो देवून आयिल्लो. आमचो राय, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत आसा. जेजूक ताच्या मिसावाच्या निमाणे घडये धਰਨ कैद करण पिलाता वचेर उबो केल्ल्या वेळार जुआंवचो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 30 आनी 7 आमी वाचता. पिलातान जेजूक विचारले एक सवाल, तशें जाल्यार तूं राय? विचारलें पिलातान. आनी तो वळ जेजून जाप दिवन म्हळें, हांव राय म्हणून तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्माल्लो, ह्या पासत संवसाराक हांव आयिल्लो. पिलातान विचारलेल्या वेळार तर तूं राय? आनी जेजू म्हणटा, तें तुवेंच सांगलें. जेजू खरोच राय. कुर्साचेर ती उतरां बरोवन घाल्लीं, जेजू जुदेवांचो राय. आनी वस्सू राय जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. सताक रुजवात दिल्लो राय, सता खातीर आपणाची जिवीत समर्पण केल्लो राय ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत आमचे सांगात आसा. हो राय आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमच्या सांगात रावून आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमच्या दोळ्यां मिदां पिया. ह्या रायाची पर्जा जावन ह्या राया मुखार आमी आसाव. आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो देव मनीस जाल्लो राय आमचे समकार आसा. एक घडीभर ह्या रायाच्या पांयां तळा ताची एक प्रमाणीक पर्जा जावन सांबावलान सांगल्या प्रमाणे आमी ताचे नागरीक, ताची पर्जा जावन आज ह्या सोमया मुखार आमी आसाव. आमकांत एक घडीभर ह्या रायाच्या पांयां तळा समर्पण करुया. ताचे रायपण आजारपण आमी ओळखून घेवया. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचें जिवीत ताका समर्पण करुया. आमच्या जिविताचेर ताणें राजवटकी चलोवंक जाय, आमी न्ही. आमच्या जिविताचो राय तो. ताची पदवी आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या परिसरांत, आमच्या समाजांत, आमच्या भविश्य सभेंत राज करूंक जाय. ताची पदवी, तसो अधिकार, तसो मान आनी वैभव हो आसूंक जाय. त्या देखून आमकांत त्या रायाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करुया. त्या रायान आमकां केल्लें बरेंपण आमी वळखून घेवया. आमचो राय, आमची सेवा करचो राय, आमची जतन करचो राय, आमचे सांगात आसचो राय, आमकां हर एकल्याक सांबाळचो राय. तर ह्या रायाक आमी अर्घां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. आमचें जिवीत चलोवन व्हेल्ल्याक ताका काळजांत तावन आमी थँक्यू म्हणया. एक राय जावन आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. आमच्या जिवितांत राजवडकी तो चलयता. आमकां बरेंपण करचें एकच ताचें काम जावन आसा. आमकां बरेंपण करचें. तर ह्या रायाक आमी अर्घां दिवया. ह्या रायाची स्तुती आमी गावया. ह्या रायाक आमी नमान करया आनी गावया गीत अर्घां दितलो, सुमया अर्घां दितलो. हें गीत गावन ह्या रायाची स्तुती करून ह्या रायाक अर्घां ओगळाप आमी दिवया. अर्घां दितलो, सोमया अर्घां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो, सोमया अर्घां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका
करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुजो मसुराई म्हाका साई म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो आमचो राय आमचो हात धरून आमचे मेटां काडचो सदांच आमच्या सांगाता रावचो आमचो मोग करचो आमच्या सांगाता सोंपोवचो आमच्या वंटाचेर ताची स्तुती घालूंक जाय आमच्या वंटाचेर ताचें नांव आसूंक जाय आमी त्या नांवाक उलो मारूंक जाय तर त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया आमच्या बगलेक रावन आमचे जिवीत सोलोवन येयल्ल्या खातीर तसो उपकार आमी आठवया तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो एक आमच्या गरजांक भोंवता एक घडी आमच्या बगलेक रावता आमच्या जिवितांत आमी पातकाक पडटना आमी आदनोन पडटना आमचे हात धरून उखलून आमकां सोलोवचो आमचे पातकी जिवीत सांडूंक आमकां आदार दिवचो तसो सोमी आमचो राय ह्या सक्रामेंतांत आसा ह्या रायाक आमी मान करया ह्या रायाक आमी आर्दान करया ह्या रायाक आमी स्तुती करया हरेक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका अर्गां दितलो हरेक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी चिनी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 चिनीब आशा ही मोची सौम्या सौका तुझे बरी करजिनी तुका सदा मानवोची ग काळीस मोचे तुझ्या काळजांत एक सावदी सोमिया मोचे मो तुझ्या मोणांत ये सावदी मोजी मेटा तुझ्या मेटानी एक सावदी मोजी चिनी तुका अर्गां की सावदी काळीस मोचे तुझ्या काळजांत एक सावदी सोमिया मोचे मो तुझ्या मोणांत एक सावदी मोगाळ बबन आनी भयणीनो जेजू रायाच्या जिविताचेर आमी नदर घालून नियाळ करनासा
जेजू रायाचेर आमी नदर घालतना आज 3 संगती ह्या राया विशीं नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पयली संगत जावन आसा आमचो राय जेजू राय वैभवान भरलोलो राय. दुसरी संगत जावन आसा आमचो राय जेजू अधिकारान भरलोलो राय जावन आसा. आनी तिसरी संगत आमचो राय जेजू राय सेवेच्या मनोभावान भरलोलो राय जावन आसा. पयली संगत हांवें सांगली आमचो राय वैभवान भरलोलो राय जावन आसा. आजकाल आमचे बोवारी राय राणयो आमकां पळोवंक मेळनात. पूण चरित्रेचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमी चरित्र्या इस्कॉलांत शिकल्या आनी ह्या चरित्रेचेर नदर घालतना एक राय म्हणटा आसतना आमच्या मतीक कसलें चित्रण येता. एक राय म्हणटना रायाच्या माथ्यार एक कुरव, जळजळीत मुस्तायकी, फाटार बसून अधिकारान राज चलोवचे, भोंवती ताच्या सेवाक रावळेरांत रियोवचो, रावळेरांत जियोवचो आनी ताचें म्हणलें सैनीक अधिकारी जायते जण ताच्या बोवारी आसतात. आनी त्या देखून ह्या रायाचो वैभव, ह्या रायाची पदवी, ह्या रायाचो मान आमी पळयता. असल्या वैभवान संवसारी राय बरयल्ले आनी बरोवन आसले. पूण आमी जुवांचो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 30 आनी 6 हांगासर नदर घाली जाल्यार जेजू राय कसलो राय, कसलो वैभव ताचो जेजू राय थंयसर स्पश्ट करता. जेजू म्हणटा म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही, म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार देवांच्या हातांत हांवें पडना अशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्ही. त्या देखून जेजूचो वैभव संवसाराचो वैभव न्ही, जेजूचे राज संवसाराचे राज न्ही. असलें राज बांदून तो येवना. जावंक पुरो त्या वेळार जेजू ह्या संवसारांत ताचें मिसांव काम सुरवात केल्ल्या सुरेर जावंक पुरो ताचे आपोस्तल, जावंक पुरो सभाजन आशेवन आसले जेजू असलो एक वैभवीत राय जातलो, प्रत्येक जावन रोमागारांक चलवयतलो आनी त्या मारीपात आमकां बाचावी सोडवून दिवंक शकतलो. सभाजनांची आशा आसली. पूण जेजू स्पश्ट करता हांव असलो राय न्ही, असलो संवसारी वैभवान भरिल्लो राय न्ही आनी म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. तर आमचो राय कसल्या वैभवान भरिल्लो राय. आमच्या रायाचेर आमी नदर घाली जाल्यार पवित्र पुस्तकान आमी वाचता आमच्या रायाच्या माथ्यार दवरिल्लो कुरव कांट्याचो कुरव जावन आसलो. ताणें नेसल्ली मुस्तायकी रक्तान भिजल्ली आनी रक्तान भिजोवन परजळची मुस्तायकी तो नेसल्लो आनी ताच्या कुडीचेर गाय आसले आनी ताच्या पाटलावदारी ताचें म्हणलें सीस आसले. आमच्या राय रावळेरांत जियल्लो राय न्ही जेजू राय. ताचें रावळेर लोकांची घरां, ताचें रावळेर वाट वा खंयसर गेलो तें ताचें रावळेर. आनी त्या देखून जेजून म्हणलें कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंडेर आसात, मनशा पुताक मातें तेंगूंक सयत सुवात ना म्हणली. खंयसर गेलो तें ताचो रावळेर, ती सुवात ताच्या रावळेर आनी थंयसर तो रावलो. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, तर जेजूचो वैभव कसलो, जेजूचो वैभव आमी आयकला पळयला. जेजूच्या रुपांतरपणाचें घडीत आज आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें जाल्यार जेजू त्या पर्वताक सोडून गेल्लो आनी थंयसर सिसा मुखार तो रुपांतर जालो आनी ताची मुस्तायकी जळजळीत परजळतेली. खंयच्याय दोनकारान तितली धवी करूंक सोबीत करूंक साध्य नातली तितल्या सडीत धव्यापणान ती मुस्तायकी परजळतेली आनी ताचें वैभव त्या सिसांनी थंयसर देखुल्लो जावन आसा. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूचो वैभव कसलो. जेजूचो वैभव ताच्या बापाच्या आजारपणांत आसचो, बापाची खुशी करची आनी त्या देखून केदना पुरो पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू बापा सरशी मागण्यांत वेळ करचेता आनी त्या पर्वतांत देंवन येताना वरे विंगड सुवातेत येताना ताचें मुखामळ परजळतेलें.
ताची जिवीत परस जालतलें कित्याक पयिल्लें तसो वैभव जावन आसा सर्गीचो बाप. आमी आयकलें आमच्या भावान देवाचें उतार वांटून घेता आसतना जर तर आमची पाळां त्या मातयेंत बऱ्या सुवातेर रोंबल्यार मात्र बरो फळ दिवंक शकता, आमचें जिवीत परस जळोवंक शकता. त्या देखून जेजूची पाळां त्या बापाच्या मोगांत, बापाच्या सांगातपणांत, बापाच्या सक्तेंत रोंबल्ली आनी त्या देखून तो परस जळटलो. तसो वैभव त्या सिसांनी थंयसर अनुभव केलो आनी ताच्या जिवितांत असलो वैभव सबारपणी आमकां पळोवंक मेळ्ळो. त्या देखून जेजूचो वैभव भायलो वैभव न्ही, एक्सटर्नल शायनिंग वा एक्सटर्नल ब्युटी न्ही, भायली सोबाय न्ही, पूण जेजूची सोबाय, जेजूचो वैभव अंतरीक जावन आसलो. तो संबंध बापा लागीं आनी एकामेका लागीं आसलो तो संबंध आनी त्या संबंधान तो परस जळटलो. तो वैभव तासो जावन आसलो. तर मोगा बाबन आनी भयणीनो, त्याच वैभवान बरयलेल्या त्या राया मुखार आमी आसा. आज आमी आमकां विचारूंक जाय तर म्हजो वैभव कसलो. केवल कुडीक बरी बरी सोबीत मुस्तायकी न्हेसोवन, मोलादीक मुस्तायकी न्हेसोवन, बऱ्या भांगारांनी शिंगारांनी नेटोवन म्हजी कूड, म्हजो वैभव वो, म्हजी सोबाय हे आमी दाखोवचें गी. वा म्हजो वैभव अंतरीक वैभव गी. म्हजो वैभव सुमयाच्या त्या आजारपणाचो, म्हजी पाळां, म्हज्या जिविताची पाळां त्या सुमयाच्या मोगांत, सुमयाच्या एकवटांत, सुमयाच्या आजारपणांत रोंबोवन म्हजें जिवीत परस जालता गे. आज आमी आमकां विचारूंक जाय तर मोगाच्या भावांनी भयणी एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. वैभवान भरलेल्या त्या राया मुखार, त्या सत्य मुखार आमी आसा. कसलो वैभव आमी आशेवन आसा. म्हजें जिवीत शायनींग जाय, म्हजें जिवीत परस जळा जाय, म्हजें जिवीत हेरांक पसंद जाय, सोबीत दिसा जाय. त्या देखून आमी भायल्यान बरी बरी मस्तायकी न्हेसोवन मेकअप करून आमी सोबोवंक प्रयत्न करता गी. वा अंतरीक तरान म्हजें जिवीत वैभवान बरोवंक, सोबायन बरोवंक, तें परस जळोवंक आमी प्रयत्न करनासा गी. आज आमी आमकां विचारया मोगाचें न्हू. जर तर म्हजी आनी तुजी पाळां त्या सुमयांतय रोंबली जाल्यार, सुमी म्हणल्यार त्या सोबीत मातयेंत रोंबली जाल्यार आमचें जिवीत परस जालतलें, आमचें जिवीत वैभवान भरतलें. त्या देखून सुमयान म्हणल्या बरी म्हजी खुशी न्ही, बघा तुजी खुशी, बापाची खुशी, ताची खुशी जावन आसली. तो ताची खुशी करूंक ह्या संवसारांत आयिल्लो न्ही, बापाची खुशी करचेंत म्हजें दादोसपण म्हणालो. बापाक ताणें पयलो जागो दिलो. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमचें जिवीत वैभवान बरा जाय जाल्यार, जेजू सारकें आमचें जिवीत वैभवाचें परस जळाचें जाल्यार आमची पाळां त्या सुमयांतय रोंबोवंक जाय, सुमयांतय आमी एकवटूंक जाय. आमचो कुरव, आमचो वैभव आमच्या जिवितांत सुमी जावन आसा. त्या सुमयांत हांव आज आमी त्या रायात हांव आमी शिका जाय जाल्लें एकली जावन तें जावन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, भायली सोबाय न्ही, संवसारी सोबाय न्ही, वस्तूंची भांगराची सोबाय न्ही, ती तात्कालीक, थोड्या दिसांची, थोड्या तेंपाची, पूण नीज सोबाय सुमी आमच्या जिविताक वैभव दिवंक शकता, शाश्वीत सोबायन आमकां बरोवंक शकता. त्या देखून आमच्या जिवितान आमी मागण्या केल्ल्या वेळार, मागण्याराक आसल्या वेळार, सुमयाच्या आजारपणांत वेळ करशिल्ल्या वेळार आमच्या तोंडाचेर, आमच्या जिवितान परस जळतो तो वैभव खंयच्याय सक्तेन, खंयच्याय वस्तूंनी, खंयच्याय भांगरांनी दिवंक शकनातली सोबाय, वैभव आमी अनुभव करूंक शकता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या वैभवान भरलेल्या सुमया मुखार आमी आसा. जर तर जेजू म्हजे थंय आनी हांव जेजू थंय आसा जाल्यार म्हजें जिवीत वैभवान भरता, म्हजें जिवीत परजलता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कांयच उणेपण पडचें ना. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हांव जेजू थंय आनी जेजू म्हजे थंय आसा जाय. आसल्यार सगळें आमचें जिवीत वैभवान भरता, रायपणान भरता. ताचे की ओड मान वगळाप आमच्या जिवितांत दुसरें ना. तर त्या रायाक मान करतना गवयां गीत, जेजू म्हजे थंय हांव जेजू थंय, जेजू म्हजे थंय आसोन दी, हांव जेजू थंय एकवटोवन दी, म्हजी पाळां ताचेर रोंबोवन दी आनी त्या मारीपान म्हजो वैभव परस जळोवन दी म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागून गावया गीत.
ताचेतय आनी हांव ताचेतय आनी म्हाका नाकाय उणे जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे बिने मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो सुमिया सोमोग आमकां पुरो ओय आकाशोरो सोम्या ओय आकाशोरो मोकळजांक पेटोवन आसो ससाण पासोन उरो मोगाच्या बाबा आनी भयणी सुमिया सो मोग आमकां पुरो आमचे बसो जीव दिल्लो तो मोग आमकां पुरो आनी तो मोग आसा जाल्यार आमच्या जिवितान कांय उणें ना जर तर ह्या मोगांत म्हजी पाळां रोंबली जाल्यार म्हज्या जिवितांत संवसारी वस्तू संवसारी संगती म्हजें जिवीत परचळूंक म्हाका गरज ना सुमयाची सकत सुमयाची कृपा म्हाका पुरो त्या देखून वो जेजू म्हजो राय तो म्हजें दायज तो म्हाका जाय तो म्हजें सर्वस्व ताचे विने आमकां जिवीत ना मोगाच्या बाबा आनी भयणी जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे बिने मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो खंय आकाशोरो सोम्या खंय आकाशोरो मोकळजांक पेटोवन आसो ससाण पासोन उरो एम्माउसाच्या वाटेर ते सिसांनी त्या घरांत उंडो मोडच्या पयलें तो काळोख जावन जेजू सांगता समकोन वेताना ते जेजू लागीं म्हणलें उतरां आमचे सांगता राव सुमिया आमचे सांगता राव आज आमी ते सिसांची उतरां आमची गन घेवया मोगाच्या बाबा आनी भयणी जेजू म्हजे थंय आनी हांव जेजू थंय आसा जाल्यार आमच्या जिवितान कांय उणें पडना तेन्ना ते जेजूक आमी सांगया म्हजे थंय राव सुमिया जेजू म्हजे थंय राव सुमिया जेजू म्हज्या जिवितांत तुजी राज पदवी सलय सोम्या म्हजें जिवीत तुजें तूं म्हज्या जिविताचो राय तुनसू सोम्या म्हजे सांगता राव सोम्या म्हजे सांगता राव सोम्या ते जेजूक आमी उलो मारया ते जेजूक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया आमचे सांगता रावोंक ते जेजूक एक घडीभर आमी आपोवया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो दुसरो विशय आमी सांगले आमचो राय
अधिकारान बोरलोलो राय जावन आसा. एका संवसारी रायाचेर आमी नदर घाली जाल्यार त्या रायाक ताच्या राजांत संपूर्ण अधिकार आसा. ताचे उतार ताच्या राजांत निमाणे, ते उतार कोणूय मिकोवंक ना. जायते विरोधपण त्या राजान ताका आसा जाल्यार ताची तुरोलो ताणें जाय जाल्ल्या प्रमाणे चलता आनी तो खंडीत थंय राजवडगे चलयता. ताच्या वैरींक दुस्मनाक तो नाश करता, कित्याक तो राय अधिकारान भरलोलो. तर आमच्या सोम्याचो अधिकार कसोलो, ह्या रायाचो अधिकार कसोलो. जेजू संवसार येवच्या पयलेंत इसाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लीं उतरां परात. इसाया प्रवाद्याचें पुस्तक अध्याय 9 वाक्य 5 म्हणटा, एक बाळोक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बूद दिनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवार. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती वास्तली. ह्या रायाचो अधिकार ताच्या खांदार घाला, ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली म्हणलें हें देवाचें उतार आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. तशेंच सांबावलान एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1 म्हणटा, येस पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी सर्ग राजान आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयला. सुमेस्त प्रधान्य आनी अधिकाऱ्या, पदव्यो आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपलें राज चलयता. ह्या संवसाराचें वा फुडल्या संवसाराचो खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी वर्ती जावन आसा. येदोळा सरले आनी येवच्या कसल्या पदवे अधिकारां प्रास ताचो अधिकार, ताची पदवी ती वर्ती म्हणलें हें वासाप आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ताचो अधिकार, ताची पदवी कसली जावन आसा. कसलो अधिकारान भरलोलो आमचो राय जावन आसलो. आमी सांगलें ताची शिकोवन आयकोन लोक विस्मीत पावलो. हरिहरीनी ताच्या फाटल्यान येतलो आनी ते म्हणाले, आका अधिकार खंय तावन आयला, कसली जानवाय खंय तावन हें ताका पुरो मेळ्ळा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूचो अधिकार बापाचो, जेजूचो अधिकार सर्गीचो, ह्या संवसाराचो न्हय. ताका ह्या संवसाराक धाडटाना त्या पदवेन अधिकारान ताका धाडुल्लो जावन आसा आनी ताचो अधिकार बरें करचो तसलो, बरें करूंक आनी बऱ्या करच्याक ताका सक्तेन भरलोलो अधिकार ताका दिल्लो जावन आसा. आनी असल्या अधिकारान ताका ह्या संवसारांत धाडलो. त्या देखून तो दानियल प्रवाद्यान जेजू विशांत देखलें दर्शन अधिमागात परगट केलें. अध्याय 7 वाक्य 13 आनी 14 अशें म्हणटा, मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मुळबाच्या कुपांतल्यान येता तें हांवें देखलें. तो जाणट्यांशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिल्ली पदवी, मान, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवडकेचो केदींच नाश जावचो ना. त्या देखून जेजून स्थापन केल्लें राज असलें राज आनी ताचो अधिकार मनशाच्या बरेपणा खातीर अधिकार आनी मनशाचें बरेपण. आनी त्या देखून वो राय खालतेपणान भरिल्लो राय, लोकांच्या बरेपणाक आशिल्लो राय जावन आसा. त्या देखून तो जेजून म्हणलें उतरां, येया तुमी म्हजे सशी आनी म्हजे तावन शिका, हांव जावन आसा खालत्या आनी बोळेपणाचो राय. जेजू थंय तो अधिकार पदवी म्हणटाना हंकार, गर्व, ओडपण नातलें, खालतेपण ताचो कुरव जावन आसलो. लोकांची सेवा ताची, लोकांचें बरेपण ताचें सेवा हें ताचो कायदो जावन आसलो वा ताची राजवडकी जावन आसली, बरें करची. आनी त्या देखून जेजू असली पदवी घेवन ह्या संवसारांत आयिल्लो.
ताचे नांवान देव सार पडले, ताचे उतरांनी पिडेस्त अरी एकलो बरेपण जोडूंक लागले, कित्याक तसली अधिकार तसलो पदवी ताचे ते आसलो. ताचें नांव उलो मारल्यार जायतें बरेपण घडटलें. जेजूच्या मरणा उपरांत धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकान अध्याय 3 आमी वाचता. पेद्रू आनी जुआंव त्या देवळाक वयताना थोंटो त्या देवळाच्या बागलार बसून भीक मागून आसलो, आनी पेद्रू आनी जुआंवा लागीं तो भीक मागतना पेद्रून म्हणलें उतरां, आमचे लागीं वा म्हजे लागीं रुपें वा भांगार ना, पूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, ताच्या नांवांत आसलो अधिकार, ताच्या नांवांत आसली महिमा पदवी, आनी त्या देखून तो म्हणटा जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल. जेजूचें नांव बरें करूंक शकता. जेजूचें नांव अधिकारान भरलेलें नांव, जेजूच्या नांवान सक्तेन भरलेलें बरेंपण दितात आसलें. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज जेजू राया लागीं आमी मागया. तो अधिकार पदवी घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. ताणें राज बांदलें, पूण ताणें बांदलें राज हेरांच्या बरेपणा खातीर खालत्यापणान, खालत्या काळजाचो, बळ्या काळजाचो तो जावन आसलो. हंकार, वडपण, गर्व ताचे थंय नातल्लें मोगाचें न्हू. खालत्या स्वभाव असो तो. ते देखून आमकांय आज तो उलो दिता ताचे तावन शिकच्या खातीर. तर एक घडीभर आमी दिंबी घालया, त्या जेजू कडेन आमी मागया. आमी तींच उतरां आमचे गन घेवया आनी त्या जेजू राया मुखार आमी आसां. तसो अधिकार कालत्यापणाचो, तसो अधिकार मनशापणाचो, तसो अधिकार पेल्याच्या बरेपणाचो. तर आज असलीं लक्षणां आमच्या जिवितांत भरच्या खातीर, आमचें दिसपतें जिवीत आमी राणयो, कसल्यो राणयो? कालत्यापणाच्यो राणयो आमी जाय. आमी राणयो जाय. हेरांचें बरेपण आशेतात आसलें राणयो आमी जावंक आशे जाय. आमचें जिवीत तसलें जाय. तर आमी त्या जेजू राया कडेन मागया आनी म्हणया तेंत मागणें 10 फावटी आमी सांगता. आमचे हात वयर करून आमी म्हणया जेजून आमकां म्हणलें येया आनी म्हज्या लागचें शिका, हांव जावन आसां कालत्या आनी बळ्या काळजाचो. तर आमी हात वयर करया, उबारया, त्या जेजू कडेन आमी मागया आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें खालतें आनी बोळें करच्याक. तो तसलो अधिकारान भरलो राय. ते देखून आमचोय अधिकार खालतेपणाचो, आमचोय अधिकार ल्हानपणाचो, आमचोय अधिकार पेल्याच्या बरेपणा आशेवचो. तर आमचें मन काळीज असल्या खालतेपणान भरमून सुमया कडेन आमी उलो मारया आनी सुमया कडेन आमी मागया. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज आमचें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूच्या काळजा सारकीं आमी जावन
ते नाव उलो मारल्यार त्या नांवान असरिया अद्भुतां घडतात. पेद्रून आनी जुआवन त्या देवाळाच्या दरवट्या लागीं जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल म्हळें. तें अजाप घडलें बरेंपण आमच्या जिवितांत ताच्या काळजा सारकें जावन आमकां मेळिल्लो अधिकार सुमयाच्या नांवान चलयता जाल्यार आमच्या जिवितांत असरिया अद्भुतां घडटा. कित्याक तें नांव मोलादीक नांव, तें नांव सक्तेन भरलेलें नांव, तें नांव अधिकारान भरलेलें नांव. तर त्या नांवाक उलो मारया. आमचें जिवीत जेजूच्या काळजा सारकें जावं दी आनी त्या नांवान असरिया अद्भुतां आमच्या जिवितांत आमच्या बोवारी आमच्या मुखांतरी घडोवन दीत म्हणून सुमयाचें नांव उलो मान आमी मागया. ताळयो आमी पेटया, त्या नांवाक आमी मान करया, त्या नांवाची सकत ह्या घडी आमी अनुभव करया. हें नांव उलो मारतना कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणा खातीर मागा जायन बगता तांकां त्या नांवाच्या सक्तेक आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें नांव. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान सैतान कांटे लागतात. हालेलुया. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान सैतान सैतान धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या ओंगता सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेजूच्या नांवान सैतानचें जावन आसा. जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान सैतान कांटे लागता. हालेलुया. जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान सैतान सैतान धांवता. जेजूच्या रक्तान रावच्या ओंगता सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतानचें जावन आसा. जेजूच्या कुर्सां, जेजूच्या कुर्सां सैतान कांटे लागता. हालेलुया. जेजूच्या कुर्सां, जेजूच्या कुर्सां सैतान सैतान धांवता. जेजूच्या कुर्सां रावच्या ओंगता सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या कुर्सां सैतानचें जावन आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुघाल भवन आणि बहिणीनो, तिसरो विषय जेजू राई सेवेचो राई. ताची एकच उद्देश सेवा करचें. आमी पळयलां चरित्रेन रायेचें काम लोकांची सेवा करची, तांच्या गरजान पावचें, तांचो हुस्को दाखोवचो, तांकां भेट दिवची आनी तांकां बरें करचें. पूण चरित्रेचेर नदर घाली जाल्यार खंयचोय राय ताच्या लोकांक बरें करूंक सोदून गेल्लो ना. तांणी आशिल्लें लोकांक ताचे रावळे राखयचे वा ताच्या मनशा मुखांत्र कितें बरेंपण जाय तें केल्लें. त्या लोकांक आपणा लागीं येयचें, त्या लोकांक आपणा लागीं मागाचें, त्या लोकांक आपणें सांगल्या परी आसा जाय. तें संवसारी राय अधिकारान भरलेलें राय आशिल्लें. पूण आमचो राय जेजू क्रिस्त आमकां कळीत आसा. ताणें म्हणलें उतरां, हांव आयलां सेवा दिवंक, सेवा घेवंक न्हय. आपणाचें मिसांव आनी आपणाचें ध्येय सेवा दिवंक वा सेवा करूंक, हेरांतावन सेवा घेवंक न्हय. त्या लागून तो निमाण्या जेवणार आसतना आपणाच्या शिसांचे पांय तो धुता, तांच्या पांयांक पडटा,
तांच्या पांयांचो उमो घेता आनी निमाणें म्हणटा, तुमच्या सोमियान आनी मेस्त्रीन कितें केलें म्हूण तुमकां कळलें मू? जर तर तुमच्या सोमियान आनी मेस्त्रीन पांय धुले जाल्यार तुमी तेंत करा, एकामेकाचे पांय धुया म्हणून जेजू सांगलें. जेजून घडुल्लो एकच येवकरिस्त आनी तो निमाणें सेवा करन, लोकांक बरें करन निमाणें सेवा वा हो येवकरिस्त घडुल्लो. आनी त्या येवकरिस्त वेळार ताणें म्हणलीं उतरां, हांवें तुमच्या सोमियान मेस्त्रीन जर तर पांय धुल्यात म्हळ्यार सगळें म्हज्या जिवितांत एकामेकाची सेवा केला, गरजांक पावलां, दुखां पुसल्यान जाल्यार तुमी तेंत करा म्हणलें जेजून ताच्या शिसांक आनी आमकां अरी एकल्याक ताच्या पाटलावदारांक मोगाचें न्हू. लोकां सांगाता तो रावलो, लोकां सांगाता तो भोगलो, बुकेल्यांक ताणें वाडलें, रत्तल्या सांगाता तो रोडलो, पातक्या सांगाता जेवलो आनी आपणाकच कोण निमाणें म्हूण आसा तो समाजेंत तांच्या सांगाता आपणाकच ताणें वळखून घेतलें. जुदेवांनी वा मुखेल्यांनी चिंतलें मेस्सिया सोडवंदार आमचे खातीर, पूण तांकां तो भेटलो ना, मेळ्ळो ना, कित्याक तांणी स्विकार केलो ना आनी त्या देखून तो मेळ्ळो त्या दुर्बळ्यांक, समाजेंत कीळ म्हूण लेखलेल्यांक आनी हर एकल्याची सेवा करीत तो मुखार गेलो. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमच्या दोळ्यां मिदांपिया परात. आमी क्रिस्तांवां पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता दिसा आमी सोमियाक नेसल्याव, सोमियाची भुरगीं आमी जाल्याव आनी आमची कावाची सेवा बरें करचें, एकामेकाच्या गरजांक पावचें. जर तर आमच्या मेस्त्रीन आनी सोमियान आमच्या रायान लोकांक सोदून गेलो, पातक्या सांगाता आपणाक वळखून घेतलें, जेवलो, तांच्या सांगाता रावलो आनी हर एकल्याक बरें करीत गेलो जाल्यार आमी त्या रायाची पर्जा, आमचे मिसांव तेंत सेवा आमचें कावाच. खंयसर आमकां बरें करूंक अवकाश मेळटात ते आमी उपेग करूंक जाय. हेरांच्या गरजांक आमी पावोवंक जाय, हेरांची दुखां आमी पुसूंक जाय. जावं आमच्या मागण्या द्वारे, जावं आमी तांकां भेट केल्ल्या वरवीं, जावं आमच्या तांकी प्रमाणे कुमो केल्ल्या वरवीं, आमी तांच्या गरजांक पावल्या वरवीं आमी तांची दुखां पुसूंक शकता. तर मोगाच्या भावां आनी भयणी, आज आमी त्या सोमिया कडेन मागया, कित्याक निमाणें जर ती आमची जातेली ताचेर वंदोन, हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव बंदेन आसलो तुमी म्हजी भेट केली. आमी कितें केलां? आमच्या रायान इतलें पुरो केलां आमचे खातीर. आज आमी ताचे खातीर येंत करूंक आसा. एक क्रिस्तांव जावन ताचे मिसांव आमी करूंक आसा, आमी मुंदरसूंक आसा. क्रिस्तांवां सेवेची मनशां, सेवा ना क्रिस्तांव जिविताक अर्थ ना. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, परत आमी मागया, आमची काळजां मनां सोमियाच्या काळजां मना सारकी जावच्या, सेवेचो मनोभाव आमचे थंय रुता जावच्या खातीर आमचे जिवीत ह्या राय सारकें पेल्याच्या सेवेंत जोरोवच्याक आमी करपा मागया. आमचे जिवीत त्या रायाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू, आमचे जिवीत ताका उक्तें आमी करया, आमचे जिवीत ताका उक्तें करया. एक जावं पुरो काणी वा आमकां नियाळाक एक ल्हान विशय असो. जेजू एक पोटी एका ग्रेस्त तरणाट्याच्या घरा गेलो खंय, वचून बागील ताणें बडयलें खंय, तरणाट्यान बागील उक्तें गेलें खंय, जेजूक मोगान स्विकार केलो खंय आनी जेजूक खावंक जेवंक दिलें खंय आनी जेजूक एका रुमांत आपोवन व्हरून त्या रुमा भितर ताका दवरलें खंय आनी जेजूक म्हळें खंय ताणें, तूं हांगाच राव, म्हाका थोडी जबाबदारी आसा, थोडें काम आसा, हांव तें करन फाटीं येता. आनी त्या रुमाक लॉक करन तो भायर गेलो खंय.
त्या दिसा येवना दुसऱ्या दिसा फाटी आयलो. फाटी येताना त्या घराक सोरी गेल्ले आनी एका रुमांत आसले वस्तू मोलादीक संगती सोरांनी सोरून व्हेल्ल्यो. आनी जेजूच्या रुमाचें बागील उक्तें घेवन वो तरणाटो भितर एकताना जेजू रुमांत आसलो खंय. आनी जेजू लागीं तो म्हणालो खंय, तूं म्हज्या घरा आसलोय, म्हज्या घरांत सोरी जाला, म्हज्या घरांत इतलें मोलादीक आसलें सोरून व्हेलां, तुवें कितें केलें? आनी तक्षण जेजू म्हणालो खंय, तुवें म्हाका एका रुमांत मात्र पिचार केल्लोय, लॉक केल्लें. सगळ्या घराची जबाबदारी म्हाका दिवं नाय तुवें. म्हाका एका रुमा भितर मात्र व्हरून त्या रुमा भितर घालून म्हाका लॉक करून तूं गेल्लोय. जर तर म्हाका सगळ्या घराची जबाबदारी दिल्ली जाल्यार तुज्या घरांत सोरी जावंक हांव सोडतो ना. मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी आमचें जिवीत तशेंच थोडे पडी आमच्या जेजूक आमच्या जिवितान एक वांटो मात्र दिता, सगळें जिवीत दिना. खंयचोय एक कुडको म्हज्या जिवीत आसा म्हळ्यार सगळें आमचें जिवीत दिल्यार आमकां कश्टांचें. आमचें जिवीत परिवर्तन जायचें, आमचें जिवीत बदलाचें. त्या देखून खंयचेय एका वांट्यार मात्र म्हज्या जिविताक जेजूक प्रवेश. थोड्यो संगती मात ताका सांगच्यो, थोड्यो संगती मात उलोय, सगळें जिवीत आमी जेजूक समर्पण करना. आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत बरेंपण साबारपणी जायना. आमच्या जिवितांत तत्व राग मोसोर हंकार गर्व तेंत उरता. सगळें जिवीत समर्पण करना. ह्या दिसांनी आमी पळोवंक गेल्यार तरणी जोडी प्रत्येक जावन काजारी जाल्लीं, काजारां मोडून आसा साबार. काजारी जिवितान फुटू तरणाट्या हंकार गर्व इगो आमी म्हणटा, खालतें जावंक नाका, बगोवंक नाका, एकामेकाची सेवा एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक नाका, मुजत अधिकार मुजेंत सालाचे असलें जायत्यो संगती घडोवन आसात. तांच्या जिवितांत जेजूक जागो दिवं ना. तर मोगाच्या बाबांनी भयणी, एक घडीभर आमी आतां परत दोळे धांपया. आमचें जिवीत जेजू मुखार आमी उक्तें करया. म्हज्या सगळ्या जिवितांत जेजूक हांवें प्रवेश दिला गी. म्हजें सगळें जिवीत हांवें जेजूक समर्पण केलां गी. वा म्हज्या जिविताचें एक कूड मात्र जेजू तूं हांगा आसल्यार पुरो, उरलें तुवें पळोवचें नाका, उरलें म्हज्या जिवितान प्रवेश करचो नाका, तूं हांगा मात्र राव. त्या देखून म्हज्या जिवितान कितें घडटा तें म्हाका कळीत ना साबार फावटी. तसली म्हजी परिस्थिती गी. मोगाच्या भावांनी भयणी, ह्या घडये आमी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारता. सुमया कडेन त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिविताचेर ओतूंक आमी मागोवंक वेता. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आमचें सगळें जिवीत त्या जेजूक उक्तें करया. म्हज्या जिविताच्या कोनशा कोनशाक त्या जेजूक आज आमी आपोवन व्हरया. मोगाचें न्हू, तो राय हांव राय न्ही. त्या जेजूचो अधिकार म्हज्या सगळ्या जिवितांत म्हज्या सगळ्या कुटुंबांत आसूंक जाय. म्हजो अधिकार न्ही, म्हजो हंकार गर्व न्ही, हांवें सांगल्या परी न्ही. म्हज्या घरा म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जिवितांत जेजू तो राय. ताची जी अधिकार, ताची पदवी, ताची राजवडगी चला जाय. ताणें सांगल्या प्रमाणे म्हजें जिवीत चलोवंक जाय. म्हज्या जिविताचें एक कूड मात्र न्ही, आमच्या घराचें एक कूड मात्र न्ही, आल्तरीचें वा आल्तर आसलें तें कूड मात्र न्ही. आमच्या जिविताचें सगळें घर, आमचें सगळें कुटुंब आज आमी ताका समर्पण करूंक जाय. सगळ्या संगतीन जेजून मेथड जावंक जाय, जेजून आमच्या सांगात आसूंक जाय. तवळ आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या समाजान बरेंपण घडतलें. मोगाच्या भावांनी भयणी, त्या देखून आज सगळें आमचें जिवीत जेजू मुखार आमी उक्तें करया. जेजूक आमच्या जिविताच्या, आमच्या घराच्या हर एका कोनशाक म्हणल्यार आज आमी आपोवया. मोगाचें न्हू, आज आमी आपोवया. प्रत्येक जावन आमी शालोम प्रेयर पंगडाची आज आमी हांगासर आराधनान भागीदार जावन त्या सुमया मुखार आसा. प्रत्येक जावन आमी आमची कुटुंबां, आमचें जिवीत मात्र न्ही, ह्या आराधनान भागीदार जावच्या सकट भावा भयणी खातीर आमी मागया. आमचे लागीं येदो म्हणसर मागोवंक सांगिल्ल्या, मागा म्हणून विचारतेल्या सकट भावनांचो आमी उडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. सकट कुटुंबां आज आमी सुमयाच्या पांयतळा, जेजू रायाच्या पांयतळा आमी हाडया. मोगाचें न्हू, प्रत्येक जावन कोणाच्या जिवितान जेजूची राजवडकी पदवी चलोवंक जाय तसल्यांच्या जिविता खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन तरणाट्या जोड्यांचे काजारी जिवीत सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. ह्या दिसांनी एक बेजाराय जायतीं काजारां तरणाट्यांची
तांच्या काजारी जिवितान फोटो समस्ये सबाज जाणां आमचे लागीं मागोवंक विचारलां, मागोवंक सांगतात. आमी विशेश तरान मागया. एक जोडें पर गांवांत आसा, तांचे मदें मस्त संगती सोमा वचनात, पूण त्या तरणाट्या काजारी जिवीत उरा जाय म्हणली आशा आसा. हरी एक दीस फोन करून फादर मागा, कांय म्हणी करा, कितें गरज जाय म्हणून विचारनासा. त्या जोड्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. तशें तुमचे लागीं कोणें मागोवंक सांगलां त्या सकट जोड्यांचें एक तेंच हांव आज हांगासर आमचे लागीं आसा. बीजे फिरगजेक लग्न जाल्लें, फर्स्ट इयर BCom शिकचें चलयेक आतां मानसीक तरान तें कश्ट जाता. ताच्या जिवितांत राग जिद्द मोसोर करून सबारपोटी आपणाचें जिवीत मोरोंक सुद्दां तें व्हरता. ह्या निमती आवय टेन्शनाक वळख जावन तिची भलायकी बिगडल्या. त्या देखून ह्या कुटुंबा खातीर आज आमी विशेश तरान मागया. प्रत्येक जावन ह्या चलयेच्या जिवितांत कुडींत सुमयेची पदवी राज करच्या खातीर, सुमयेचो अधिकार, जेजू रायाचो अधिकार राज करच्या खातीर आमी मागया. आनी सुमयेची सकत कृपा त्या चलयेच्या जिवितांत आसूं दी. ताचो राग जिद्द ताणें पयस जावच्या खातीर, कालतें जावच्या खातीर, ताचें जिवीत देवाचें मोलादीक धेणें म्हणलें समजोवच्या खातीर सुमी ताका आपडून दी, सुमी ताका गूण करून दी म्हणून आमी मागया. तशेंच सबार कुटुंब आमचे लागीं मागोवंक सांगली. सगळ्यांक सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याक, धर तुज्या आत्म्याक म्हणून सुमयाक आमी उलो मारया. धर तुज्या आत्म्याक आमच्या जिवितांत पयलें, म्हज्या जिविताच्या हर एका कोनशाक, म्हज्या जिविताचो हर एक कोणसो पवित्र करच्या आपोरच्या खातीर धर तुज्या आत्म्याक सुमया म्हणून आमी उलो मारया. हर एक म्हज्या जिविताचें कोणसो सुमयाक आमी उक्तो करच्या, सुमयाची राजवटकी पदवी जावच्या खातीर आज आमी मागया. आमचे कुटाम, आमचे घर सुमयाच्या पांय आमी समर्पण करया. आमच्या घराच्या हर एका कोणसो आज सुमयाच्या त्या आशिर्वादितांक आमी समर्पण करया. सुमयाच्या सत्येक समर्पण करया. त्या पवित्र आत्म्याक सुमी धाडून दी. त्या आमच्या घराच्या हर एका कोणसो आमचो हर एक जागो कितें आसा तो पवित्र जावच्या खातीर सुमयेची सकत कृपा वालच्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा तें भरती जावच्या हर एकल्याच्या जिवितांत, प्रत्येक जावन काजारी जोड्यांच्या जिवितांत सुमयाचे प्रवेश जोडच्या खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू कोणी आमचे लागीं मागोवंक आसा तांकां आमी सगळ्यां दिबेर पडया. आमी पातयेनीन बावर्तान मागया. सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आज तशेंच आमी मागया. प्रत्येक जावन आत्तूर लॉरेसाक समर्पण केल्ले बासिलिका थंयसरी थोडे समस्या आसात. ह्या दिसांनी कठीण समस्या सुरवात जाल्या. ते सगळे शांतपणी मुक्त दोवच्या खातीर संबंदीत जाल्लें जें मनां सुमी उगडापेंक उजवाडोवच्या खातीर सुमयेची सकत कृपा ह्या सबार वर्सां वाडल्या. लॉरेसा मारिपाक तो पवित्र जागो, त्या जाग्याचें पवित्रपण उरच्या खातीर सुमयेची सकत ह्या घडये त्या सुवातेर परजलच्या खातीर आज ती सुवात सुमयेच्या पांय तळ समर्पण करनी आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें आमचे हात वयर घालया. हात वयर उबारया. सुमयाक आमी म्हणया धर तुज्या आत्म्याक ह्या सकड सुवातेनी खंयची सुवात तुमी समर्पण करता सुमयाक, त्या सकड सुवातेनी सुमयेची सकत वालच्या, सुमयेची सकत परजलच्या त्या सुमयेचें नांव उलो मारया. मोगाचें त्या सुमयेचें नांव, तें सत्येन भरलेलें नांव, सुमयेच्या नांवाक उलो मारा. काल जाणता सुमया म्हणून उलो मारा. सुमया त्या तुज्या पवित्र आत्म्या तुज्या सत्तेक धाड. हर एका त्या कोनशांक म्हज्या जिविताच्या हर एकल्याच्या जिविताच्या कोनशाक म्हूण सुमया कडेन आमी मागया. सुमयेची सकत कृपा ह्या घडये वळच्या खातीर आमी मागया. सुमया धाड तुज्या आत्म्याक हर एका सुवाते हर एका कोनशाक म्हूण त्या सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचें ह्या आराधनान भगिता जावच्या हर एका बाबा भयणीक आपोडच्या, परगांवांत आसल्ल्यांक, काम उगडावन घेतल्यांक, टेन्शनांत कश्टा दुखांत आसल्यांक, पिडेशिडेंक वळख जाल्या हर एका भावंडां खातीर ह्या घडये सुमयेची सकत पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या सगळ्यांच्या जिवितांत वालच्याक, त्या कोनशा वालच्या खातीर मोगाच्या बाबा आनी भयणी ह्या घडये आमी मागया. मोगाचें प्रामाणीकपणान सुमयेचे सत्तेक आमी मागया. सुमयेच्या नांवाक आमी उलो मारया. सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. मोगाचें त्या सुमयेचेर पातयेवन आमी मागया. आमी मोगाचें मागा. तुझ्या आत्म्या Jesus, pour out your spirit. Jesus. Sumia, Jesus. तुझ्या नावाक बोला. Sumia, Jesus.
तुझी पदवी, तुझी अधिकार, तुझो वैभव परसोडेन सोम्या, तुझो वैभव, तुझो अधिकार परसोडेन सोम्या. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Lord. Touch, Lord. Touch, Lord. Touch each and everyone. हर एक लेका पोर्सोमिया कोण या आराधना बघिता जाऊन सर कंकानी त्यांच्या कुटुंबात अपोर्सोमिया anoint Lord Jesus, we trust you Lord, touch Lord, anoint Jesus, heal Lord Jesus. अपोर्सोमिया हर एक लेका पोर्सोमिया त्यांच्या घराच्या कोणत्या पण तुझी सकत तुझी सावली पडून अपोर्सोमिया ओसोमिया तुझ्या पवित्र आत्म्या ओसोमिया touch Lord, heal Lord Jesus. अपोर्सोमिया अभिषेक सोमिया त्या हरकोळ हातो त्या पवित्र स्वातेर त्या बवारी तुझी सकत वाळो दिसोमिया तुझी सकत वाळो दिसोमिया. pour out your spirit Lord Jesus. touch Lord, anoint Jesus, anoint bless that couple Jesus. touch Lord, touch that girl Lord, anoint Lord that girl, touch Lord that couple, touch Lord Jesus, anoint Lord Jesus. pour out your spirit Lord, pour out your spirit Lord Jesus, in your name, in your holy name we command Lord, in your holy name, your pavit now apostomia Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. सुमियाचे आशीर्वाद जोडूंक तयार जावया. गव्या गीत येत्या वडा साक्रामेंता येत्या ओढा साक्रामेंता सस्तानामा करूया. पूर्वील्या त्या रूपाभोवता नव्यो रीती आदार्या. Salvor Vecha Kaskatisha Bhavatache Bodhivya Sase Bhava Tase Stota Allah Sati Stotisa Bodhiva ये देवाविची सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सोबल सदां समचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तू आमचो राय धनी म्हूण वळखून तुका प्रणिपात करता आनी तुजे मुखार दिंबेनी पडून आमचो मान तुका पटयता. तुझे राय पोवन तुजो अधिकार तुजी पदवी तुजी महिमा आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या हर एकाच्या जिवितान आमच्या समाजीन आमच्या देशांत आमच्या संवसारान परजोळणी म्हूण आमी मागता. तो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. Amen.